वर्तमान परगटूंक आपलोच देश आनी लोकांक फाटीं सोडून तो एका नव्या संवसाराक फुडो करता आनी आसेच्या लोकांक जेजूचें वर्तमान परगटूंक आमच्या माणकुल्या गोंयच्या शारार आपलीं पावलां दवरता. ताच्या ताळ्याक कान दिवन पालो दिवन हजारांनी लोकांनी क्रिस्ती धर्म स्विकारलो. हो वावर कोत्ताना ताका जायते आडकोडींक फुडो करचो पडलो, पूण देवाचेर आपलो विस्वास दवरून तो आपलीं पावलां फुडें मारीत रावलो. आनीक 46 वर्सांचे तरणे पिरायेर ताच्या जिविताची वाट पालवली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी सान फ्रांसीस सावियराची परब संभ्रमता. मोगान आमी ताका गोंयचो साहेब म्हूण वळखता. आयच्या पयल्या वाचपान निजायस प्रवादी आमकां खात्री दिता की देव आपले पोरजेचो सांबाळ कोत्तलो. आमकां पातकांच्या गुलामपणांतली तशेंच मरणाच्या चोपक्यांतली तो सोडयतलो. आनी दुसऱ्या वाचपान सान पावलू आमकां आमची जबाबदारी उगडास कोत्ता. जेजूच्या पाटलावदारांचो कायदो वर्तमान परगटपाचो ना फकत पाद्रींचो आनी माद्रींचो थोड्या लौकीक भाव भयणीचो, पूण आमा सोमेसांचो कायदो जेजूचें वर्तमान परगटूंक